सगळ्यांक तुमकां न्ही बरो दिसतील आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाची भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या मार्ता वाज हिच्या ओत्मे पासत तिच्या पयल्या वर्साचो उगडास करून देवान तिका सुर्गीचे सुख फावो करूंक हे भेटेन मागुया आनी तिच्या गोराब्याक फावो ती बुजवण मेळूंक मागुया. तशेंच दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या सिप्रियानू डायस हे आमच्या भावा पासत देवान ताकाय सुर्गीचे सुख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आयज जल्माचो दीस मनयतात लिएन न्यूनिस, ग्रेगरी रॉड्रिगीस आनी जोवियल फेर्नांडीस. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं हे भेटेन आमी मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून देवा मुखार दवरुया. भोव करून आमच्या देशा पासत, आमच्या राज्या पासत, आमच्या शेतकामत्यां पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सवे आसूं. तेच्या भावा भयणीनो, आमकां देवान सगल्यांक आपणा भाशेन जावंक उलो मारला. सोपुर्नाय देवाची आमची सवय येतली जाल्यार एकामेकाक समजूंक, एकामेकाक भोगसूंक आनी एकामेकाच्या आदाराक पावूंक आमकां देव आपयता. तर आमी देवाची खाशा परजा देखून ताका आर्गां दिवया, दिन वासुया आनी आमचे प्रयत्न सदांच आमी करता तांचेर आशिर्वाद मागुया. आनी जायते पावटी आमी देवा सारकीं जावंक आमचे प्रयत्न करूंक चुकल्या, फाटीं रावल्या, वो आमी कडेन न्ही बांदिल्यान, असले आमच्या चुकीचें देवा लागीं भोगसणे मागुया. हांव पातकी सुर्गविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान चालून, वायट घालून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच सांगपार मायलेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं मिनती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव, आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सासणाच्या बापा, आमची काळजां बदलून तुजेशी ओडून घे. फकत तुजें राज आनी ताची नीत सोदून प्रितीमोगाच्या कोरण्यांनी तुजी खोरी भोग म्हूण सर्वेस्परान आयच्या दिसा सोबे माजार सांगला. ताचे उपदेश तुमी सांबाळशात जाल्यार तो तुमकां
सगळ्या रोचलोल्या राष्ट्रां वयर उबारतलो आनी ताचे भासावणे प्रमाणे सर्वेस्पराक भेटयलोली पोरजां तुमी जातल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचे वरकार. आमचो जबाब. सर्वेस्पराची समूर्त सांबाळटा ती खरेंच सुकेस्त. पचून म्हणया. सर्वेस्पराची समूर्त सांबाळटा ती खरेंच सुकेस्त. नितोल निर्मोल जिविताची सर्वेस्पराची समूर्त सांबाळटा ती खरेंच सुकेस्त. ताची खुशी पाळटात ती सगळ्या काळजान ताका सोदतात ती खरेंच सुकेस्त. जबाब. सर्वेस्पराची समूर्त सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त. जतनायेन आमी तुजे कायदे सांबाळूंक तुवेंनूच ते पुरगोट केल्याय. तुजे कुशेक सोदां पाळो दिवंक म्हजे पांय म्हजी चाल थीर आसूं. जबाब. सर्वेस्पराची समूर्त सांबाळटा ती खरेंच सुकेस्त. तुजे प्रामाणीकपणाचे नेम शिकून खऱ्या काळजान तुका दिनवासतलो. तुज्यो आज्ञा पाळूंक म्हजी खुशी म्हाका कधीच सांडू नाका. जबाब. सर्वेस्पराची समूर्त सांबाळटा ती खरेंच सुकेस्त. उद्गाराक उबी रावया. पळयात, शुभ वेळ तो होच, तारणाचो दीस तो होच. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मातेबा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. एकदां जेजून आपल्या शिसांक म्हळी, तुज्या पेल्याचो मोग करतलोय आनी तुज्या दुस्मानांचो द्वेस धरतलोय. अशें आदीं सांगलेलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या दुस्मानांचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितल्या पासत मागात. हे परी तुमी तुमच्या स्वर्गीच्या बापाची भुरगीं जातल्यात. कित्याक तो आपलो सुर्या वायट तशेंच बऱ्या मनशांचेर उदेसो करता आनी आपलो पावस प्रमाणीक तशेंच फटकिऱ्या मनशांचेर घालता. तुमचो मोग करतल्यांचोच तुमी मोग करशात जाल्यार तुमकां कसली मजुरी फावो? तोलकारूय तशेंच करतात की ना? आनी तुमच्या भाव बंधूंकूच तुमी सलाम करशात जाल्यार दुसऱ्या परस चड तुमी कितें करतात? ऑन बाबार्ती लेगून अशें करतात की ना? म्हणटच जसो तुमचो सर्गीचो बाप सपूर्ण तशींच तुमी सपूर्ण जायात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वागणी तुका क्रिस्ता. Every action has equal and opposite reaction. हे आमी इस्कॉलान शिकलेल्या न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. आनी खरेपणी आमच्या जिवितान अशें जाता तें आमी जायते फावटी पळयता. भोव करून आमच्या संबंधान म्हणजे आमी जेन्ना दुसऱ्या लागीं भासाभास करता उलयता संबंधान आसा, दुसऱ्यांनी आमकां कितेंय केलें जाल्यार ताचेर धरून आमी परतें दिता. इक्वल एंड ऑपोजीट रिएक्शन करपाक आमकां सगल्यांक बरें दिसता. आमकां कोणें एक वायट उतर म्हणलें आमकांय म्हणूंक दिसता. आमकां कोणें दुखयलें ताकाय दुखोवंक दिसता. भोव करून आतांच्या काळान आतांची आमची भुरगीं तरणाटीं एक कितें बारीक आपणाचेर घेवपाक तयार आसची ना. परतून दिवपाक जाय, रिवेंज घेवपाक जाय. आयज आमी चलचित्रां जीं पळयता तातूंत पासून हो रिवेंज फॅक्टर जो आसा तो आमकां एकदम बरे भशेन दिसती पडटा. जो कोण हिरो आसा हिरोईन आसा तांकां कोणें तरी कितें वायट केलां आनी आख्खें चलचित्र आमी पळयता कशे भशेन हो हिरो ही हिरोईन आपली रिवेंज घेतली निमाणी आनी निमणे कडेन ती जिखतली, जैतिवंत जातली. तांकां मागीर आमी ताळयो मारता. आमकांय सगळ्यांक तें बरें दिसता. आयज भाव भयणीनो देवाचें उतर आमचें मन दुसरे वाटेन ओडटा.
सगळीं करतात ते भाशेन करतात जाल्यार आमी क्रिस्ताची पाटलावदारां म्हणूंक आमकां पुरतें न्हय. जरी तर तुमी क्रिस्ताची पाटलावदारां जाल्यार मातशें वेगळें करूंक जाय. सगळीं करून आयल्यार ते भाशेन न्हय, वो आदीं सांगलेलें तशें न्हय. पूण सर्गीच्या बापा सारको आमचो मोग. आनी जेजून काय बरो हो एग्जाम्पल घेतला तो, देव आपलो पावस तशें वत बऱ्यांचेर तशें वायटांचेर एक सारको घालता. खंय बरे मनीस आसात तांचेरूच वत घातले आनी वायट आसात तांचेर पावस घातलो अशें ना. जाल्यार सगल्यांचो जरी तर देव मोग करता जाल्यार सगळे जे कोण चुकलोले आसात, जे कोण वायट आसात, बो करून आमचे नदरेन जे कोण वायट, तांकांय सगल्यांक देव तितलोच सोयेक दिता बऱ्या जिविताक येवंक. आनी जेन्ना आमी ह्या कोरेजमाच्या काळान आसा, आमचें वायट जिवीत सोडीत रावूंक आनी बरें जिवीत आमी जोडीत रावूंक आमकां हो उलो. जाल्यार उगडास करुया, कोणाचो आमकां राग येता. कोण ते मनीस जे आमकां सतायतात वो आमचें निसणटन करतात. राग आमकां रोखडोच येतलो तांचें नांवूच काडीत जाल्यार, वो तांचो फोटो पडत जाल्यार. न्यूज पेपरांचेर बीन ह्या दिसांनी जांचे फोटो येतात, न्यूजान दिश्टी पडटात, वो तांचीं उतरां आयकत जाल्यार आमकां घडये राग येता. बो करून जे कोण आमचें राज्य चलयतात, आमकां कायदे करतात, राग येता आमकां तांचो. पूण आयज केरीत भाशेन हो प्रयत्न करुया. जितलेय पावटी आमकां ह्या मनशांचो उगडास येता, तांचो आमकां राग येता, त्या वेळार तांचे पासत मागूंक, आमकां पिडापीड दितल्या पासत आमी आनी मागणें करूं. तांकां जें कितें ते सोदतात आपल्या जिवितान घडये सांडलेले आसात, तांकां तांच्या काळजाचें दादूसपण फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया. आनी हे भाशेन जें वायट कोणूय दुसऱ्यांक करतात, जावं ते वडील वो जावं आमची बाराबरची, आमची घरची, आमची शेजारी जीं दुसऱ्यांक सतायतात, तांकां कितें तरी उणें आसा हें आमी समजून घेया तांचे पासत आनी तांचे पासत मागुया. आनी अशें करता तेन्ना आमी देवा सारकीं जावंक आनीक एक पावल मारतले. जीं कोण आमचेर वायट करतात तांकां आमी बरें मागतले, तांचेर आशिर्वाद मागतले. हेंच करूंक हे भेटेन आमचें जिवीत आनी जीं कोण आमकां सतायतात, जीं आमकां कोण बरीं लागनात, जांचो आमकां राग येता, तांकां ह्या आल्ताराचेर उबारुया. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, आमचे जिणेची भक्ती तुका मानच्याक ह्या पवित्र गुटा वरवीं तुज्या पुता जेजूक आमी एकवटोन ताच्या जिविता सारकें आमचें नवें जिवीत जावं म्हूण मागता.
क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वरशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीदारां सासनाच्या देवा सर्व काळयेन सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मनां शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणेचो. आमच्यो वंडावण्यो दमावन तुजी चाकरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान. सरतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सरना तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगल्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचोलगी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका सोय. उंचोलगी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Vartaco good porgotuja. Tudzia kusali budoucí von pora horvi. Tuveranka surojvi sumia. Samsaracha soronara amchi बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुज्या पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. ह्या वेळार तुका जाचो राग येता व तुका कोणाचेरूय वायट आसा व तुका कोणें वायट केला ताचो उगडास कर. आनी तांचे पासत आनी आमचे पासत मागून बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशें नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. जेजू क्रिस्ता तुजे कडेन रावत आमी शोक करता. ती आमचे जगक्यानी खास थाडेन आसा पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकेन वखद दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा. ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. आत्मीक कुमयावा खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आकोच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Title,
तुमचो सर्गीचो बाप सुपूर्ण तशींच तुमी सुपूर्ण जायात म्हणटात सोमी. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, ह्या मिसार तुजें उतर आयकून स्वर्गीची शिकोवण आमकां मेळ्ळ्या. ती पाळून तुजी शांती आनी बुजवण आमकां निरंतरी मेळूं. तूं आमचो मोगाळ बापूय देखून तुवें तयार केल्ल्या जेवणानूय तुवें आमकां पोसल्याय. तशेंच तुज्या मोगान आमकां सदां राख आनी सांबाळ. ह्या आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आयज सांजेर 6 वाजता इंग्लिजींतल्यान मीस जातलें आयताराचें. फाल्यां सकाळीं इगोर्जेन 2 मिसां 7 वाजता आनी 8:30 वाजता. तशेंच दाबोलीं कपेलान 7 वाजता आयताराचें मीस जातलें. समजता आमचे CZMP हाचे विशीं जे ऑब्जेक्शन्स घालपाक जाय आसले ते तुमी सगल्यांनी घातल्यात म्हूण. जरी तर आजून पासून कोणाचें उरलां दिवपाचें जाल्यार आमच्या तरणाट्यांनी म्हणलेलें आसात फाल्यांच्या आयतार सोमारा दिसाक हे ऑब्जेक्शन्स जांचे उरल्यात ते व्हरून पणजे सबमीट करपाक ती तयार आसात. हे बाबतीन जरी तर कोणाकूय आजून करपाक जाय जाल्यार सांजेर 4 ते 6 वाजता हांगासर इगोर्जे लागीं ही आमची तरणाटीं आसतलीं. कोणाकूय जाय जाल्यार तुमच्यान येवन तांचो आदार घेवं येता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Jésus, marchez, marchez